पास करता आसतना हिंगा क्लोज घातले कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज बट कोंकणी मीनिंग मीन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओनली आणि रोमिंग काणी भायर उडयली ही जावन आसा व्हडली अन्याय विश्वासघात त्यांनी केलो गोंयचे पोरचे हो करून आमचे मायनॉरिटीज कम्युनिटी जे कॅथोलिक कम्युनिटी हा जी रोमी लिपी वापरता तांचेर एक व्हडलो अन्याय केलो आयज 36 वर्सां जाली रोमी लिपीक अजूनही मानाचो जागो ऑफिशियल लँग्वेज ओ राजभास कायद्यांत अजून तिका मानाचो जागो मेळोंक ना। आज कोंकणीचे मातीराक लागून आज सगळे आमचे भाव भयण एकठांय जाल्यार कित्याक हेचेर वरवीं आमकां गोंय आमचे रोमी कोंकणीक आज आमकां मुखार बरे भाशेन आमकां गोंय आमकां दिवपाक आमच्या सरकारान आमकां दिवपाक जाय कित्याक हे आदल्या सरकारान आतां कोण पयलो आणलो तेणे ते करूंक ना इतली आतां तो म्हणटा पळय कितली वर्सां जालीं जावं ना पूण आतां हे आमी आमच्या सरकारा लागीं आमी मागतले की आमची रोमी कोंकणी आमकां ही दिवची आनीक ही आमकां ऑफिशियल लँग्वेज आनी ही आमकां दिवची म्हणून आमी सरकारा लागीं आमी प्रयत्न करतले आनी आमी सरकारा लागीं उबेतले कोर्टांक आमकां चडशी म्हाका दिसता आमकां कोर्टांक घालपाची गरज ना जेन्ना आमकां बरे भाशेन जाता जाल्यार आमकां कोर्टाची गरज पडची ना बाबा आमचे सांगला ते भाशेन आमकां करपाची गरज पडची ना। कोंकणी रोमी लिपीन हा भरपूर यूज जाता ते एक रेकॉग्निशन दिवचे आणि जे सुवातेर आयज उबो आहा आणि कामील बाबूय हांगा उबो आहा आणि सगळ्यांक एक आवाज दिता दोन वस्तू तितून तेच्या बरोबर करच्यो। नंबर 1 हो फ्लोरियन वादा गेलो स्टॅच्यू लेट इट बी नोटिफाईड हांगा हे म्युनिसिपालिटीन जावं पंचायतीन जावं असेंब्लीन हो नोटिफाईड आसा ओ ना अशें म्हाका दिसता हो नोटिफाय जावपाक जायो। नंबर 1 आनी आमी मारतीर पळय म्हणटा ते मारतीर आमचे मदें मारतीर बट हे मारतीर पण आमकां रेकॉग्निशन जाय हे मारतीर पण रेकॉग्निशन जावपाक असेंब्लीनूय हे घालचें म्हणून हांव सगळे MLA कडेन विनंती करता।